पर्यटन खाते टुरिझम मॅप काढता तातूंत गोयच्या भितरल्या वाठारांतले पर्यटन, इको टुरिझम, वैजकी पर्यटन या गजालींचेर भर दितले। फक्त दर्यादेगोच न्हय जाल्यार गोयची संस्कृती आनी दायजाचो पर्यटन क्षेत्रांत आस्पाव जावपाक जाय, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। गोय पर्यटन विकास महामंडळाचे बसके उपरांत रोहन मिडिया कडेन उलयलो। पर्यटन खातें आनी महामंडळ एके चालीन फुडें व्हरपाचें धोरण आमी थारायलां। पर्यटन खात्याचे वतीन पर्यटन महामंडळाक बरीच कामां करपाची आसात। रोहनान बसकेत आयिल्ल्या विशयांची म्हायती दिली। डिपार्टमेंटाचे आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे दोगांचे एक चालीन पळप आणि फुडें टुरिझम व्हरप ही एक धोरण घेवन आमी गेल्ले आसात। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज अ एसपीवी जीटीडीसी हेज टू डू लॉट ऑफ वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम। तातूंत काही इश्यूज इन टर्म्स ऑफ issues of the earlier things which were pending आशिल्ल्यान सकाळच्यान आता म्हाका दिसता whole day has gone for the board meeting, so तातून details related to the existing issues which are there, whether it is parking, whether it is a property signed out, whether it is the event management companies coming in, many things which are in the tune of thoughts as far as tourism is concerned. I think those were there today आणि overall एक प्लॅन काडपा खातीर जे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम योजना घेवन येतात तातून फुडें कामां कितें करची पडटा। द एसपीवी इज गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, तातून मेंबर्स ऑफ द गोवा टुरिझम बोर्ड, चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिझम is the chairs the particular meeting, and you have the rest of the invitees on board. So एक meeting to, I think this is the first meeting to drive the ideas ahead. आता ते दिसांनी I was talking to chairman that we need to initiate more such meetings so the driving of the department happens faster. सर पास्ट ठरलेलं असं चुकून गेलं इंटरलँड टुरिझम बरं जाऊ शकता सर, तुझे काही डिस्कशन केलं जाल्लें? नाही, आम्ही टुरिझम मॅप जो काडटा तातून इट इज लॉट ऑफ फोकस अदर दॅन द सन सँड एंड सी इज बीन गिवन टू द हिंदलँड, इको टुरिझम जावं, हिंदलँड जावं, मेडिकल जावं, तरेतरेच्या हातून वी आर ट्रायंग टू सी हाऊ बेस्ट वी कॅन क्रिएट अँड पिच आवर सेल्फ। शेवटी एंड ऑफ द डे द टार्गेट इज गोवा इज अ वर्ल्ड्स प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, but it should not only be for sun, sand and sea. It should be talk much more about what we have, आमचे rich culture, rich heritage, which I have been talking from time to time. हे प्लॅन लास्ट 2.5 महिन्यांची आम्ही कामां केल्या ती आता फुडें व्हरपाची गरज आसा आणि ताचे खातीर एव्हरीवन इज अ रोल टू प्ले। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार।